आता खबरो विस्तारान गोंयान सरकार स्टेबल आसा. विरोधकांनी कितलोय यत्न केलो म्हण सरकार पडपाचें ना. मगो आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षान उत्तर दिल्ल्या प्रमाण सरकाराक तेंको दिल्लो आसा. तशेंच जरी तर मिनिस्ट्री रिशफल जावपाक जाय तर मुखेलमंत्री येतकर योग्य तो निर्णय घेतलो म्हण उपसभापती मायकल लोबो उलयला. आरडी एक्सको खातीर कांदोळेच्यान गौतम शिरोडकार. When a situation of this sort happens, the opposition always tries to take advantage. आणि आताच न्हय गोंयची आदली परंपरा ही की प्रत्येक टायमार जेन्ना चीफ मिनिस्टर अमेरिकेक वयता वो इंटरनॅशनल वयता, सीख जावन न्हू इवन हॉलिडेयांक वयता जाल्यार ह्या सायडीन सरकार उडोवपाचे प्रयत्न चलता. सो आतां पासून कोण जो तर उडोवपाचो प्रयत्न करता तो सक्सेस तशें जावपाचो ना. दीस गव्हर्मेंट इज व्हेरी स्टेबल and MGP party and Goa Forward Party has given a word and a commitment to the people of Goa that they will support Manohar Parrikar led government. So Manohar Parrikar led government is there. So कोणे चिंता करपाची गरज ना. and especially जे कोण अशें चिंता की अशें जावंक शकता तेणी ते आपल्या मनानसून काडचे भायर. तेजे खातीर विचार चलता आतां. अशें न्हू की विचार चलना. तुका दिसता रिशफल जावपाक जाय म्हणून सद्या? रिशफल इज द प्रोगेटिव्ह ऑफ द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर सद्याक दुयेंत आहा. इज नॉट वेल. इज गॉन टू फॉर अ चेकअप. इज गॉन टू टेक ट्रीटमेंट इन द US. लेट हिम कम बॅक. लेट हिम बी ओके and then he will think about reshuffling. केन्ना येता म्हणून सांगा? I have heard that he is coming. I spoke to him. हांव उलयला तेजे कडेन की तो तेणें सांगला आपूण 8 ते 9 दिसांनी येता म्हणून. आतां अमेरिकाक वचपाकूच 1.5 दीस लागता, येवपाक 1.5 दीस लागता. सो लेट अस वेट एंड वॉच. 1 दीस लागतात सारको हो. सकाळीसून भायर सरलो एअरपोर्टार 4 वरां रावले, थिंगासून येताना 4 वरां टायम वयता. लेट हिम गेट वेल एंड कम बॅक and then everything will be decided. I don't think there is any threat to this government at this juncture.